मानेस्तान मानेस्तानो आणि 3 मांड्या आसात सोबीत सुंदर मांडे. ताच्या मोदें एक 10 मिनटां तुमची परवानगी घेवन एक वेदिकार्ये तुम्ही पळयत आल्यात गरजेचें एक वेदिकार्ये मोठव्यान 10 मिनटांनी आमी आखेर करता. हे वेदिकार्येन चलोवन व्हरूंक हांव माणसोबान संघटक भोव मोगाळ भोव मानेस्त आमचो आमीग आमचो सांगाती बाब स्टॅन्यल वारीस हाका उलो दिता. देव बरें करूं बाबरीक. देव बरी सांज दिवं कोंकणी कला मोगिनो. मांडो फेस्ताच्या संतोशाच्या वळ्यान तुम्ही वळत आसतना तुमच्या संतोशाच्या घडयांतल्यो थोड्यो घडयो मोगान आमी सरूंक आशेता ल्हानशा वेदिकार्या खातीर. कोंकणी प्रचार संचालन फाटल्या 7 वर्सांतावन इस्कॉलांत कोंकणी ह्या कामांत व्यस्त आसा. आपल्या कार्य चटवटिका खातीर कांय थोडी येवजण आमी मांडून हाडल्या. आमच्या कामाची खबर गांवान गांव पावोवंक वेबसायट आमी आसा केल्या. हाचें एक ल्हानशें कार्य हांगासर आमी आज मांडून हाडलां. ह्या कार्याक मुखेल सैरे जावन आमचे मदें हजर आसात भोव मानेस्त रघुनाथ शेट माम, तशेंच कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष भोव मानेस्त बाब रॉय कॅस्टेलिनो हांकां माणसोबान गुरकार एरिकोझेर आनी अध्यक्ष बाब लुवी पिंत आनी वेदीक घेवन जयेश उपकार मागता. तुमच्या ताळयांच्या आवाजान आयच्या सैऱ्यांक ह्या वेदीक बरो मोग आसो आनी मान आसो येवकार हांव मागता. ताळयो सैऱ्यांक. आयच्या कार्याचे मुखेल सैरे आसात भोव मानेस्त रघुनाथ शेट माम. रघुनाथ शेट माम प्रस्तुत कर्नाटका भाषा मंडळ कर्नाटका हाचे अध्यक्ष जावन आपलो वावर ते भेटोवन आसात. तितले मात्र न्ही आसता कोंकणीचे एक मलगडे व्यक्ती ते. 1995 इसवेंत पयलो विश्व कोंकणी संमेलन मंगळुरांत आसा केल्लो आनी ह्या वेळार नवरत्न पॅलेस होटलाच्या बेजमेंटांत एक व्हडलें सयत ऑफिस तांणी विश्व कोंकणी संमेलनाच्या कार्याक दिल्लें आनी अजून पर्यंत ते धर्मार्थ भाशा मंडळ हाच्या कामाक तांणी वयसून दिलां. खंडीत जावन कोंकणीचे व्हड एक मोगी विश्व कोंकणी केंद्र हांगासर शक्तीनगर आसा ताचेय एक ते मलगडो सांदो ते जावन आसात. तांकां आयच्या कार्याक हांव बरो स्वागत मागता आसतना मानसोबान अध्यक्ष बाब लुवी पिंत हांणी फुलां तुरो दिवन तांकां स्वागत करीसे अशें हांव उपकार मागता. मंगळुरांत फामाद SL शेट ज्वेलर्स डायमंड हाऊस आसा ताचे मालक ते आसात. रघुनाथ माम आयच्या कार्याक तशेंच कलांगणाक तुमकां आमी बरो मोगाचो स्वागत मागता. चड वेळ उबाडोवंक हांव आशेना. हांव उलो दितां रघुनाथ शेट मामा लागीं. आयची वेबसायट तांणी कोंकणी प्रचार संचालनाच्या कामाची खबर गांवान गांव पावोवच्याक आमचोच इस्ट विन्सेंट मास्करेनस मुडबिद्री ई क्रिएटर्स म्हणल्या नांवार तो आपलो संस्था चलोवन आसा. ताणें ही वेबसायट तयार केल्या. हांव उलो दितां बाब विन्सेंट हाका ताणें हांगासर मुखार येवचें आनी रघुनाथ शेट मामान ही वेबसायटीक एक आज चलावन दिवची. ही वेबसायट आसा www.konkaniprachar.com आनी आतां तुमच्या ताळयांच्या आवाजान उक्तावण जाता www.konkanprachar.com. कोंकणी प्रचार संचालनाचो सांदो प्रवीण टावरो आनी ह्या कामांत भोवसड मेहनत घाल्या ताका ह्या वखता हांव देव बरें करूं म्हणटा. इस्कॉलांत कोंकणी हें काम बरान चालू आसा. पयलें 6वे क्लासींतावन 3री बस जावन कोंकणी आरंभ जाली आनी आतां 10वेंत येवन 3 वर्सां जालीं. म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान मस्तू वावर चल्ला.
कोंकणी प्रचार संचालन फकत कोंकणीच्या भुरग्यांक कोंकणीची वळख करून दिवच्याक इस्कॉलांत कोंकणी ह्या कामांत चड आनी चड मेतेर आसा. वर्साक लगभग 15 लाखा वरवीं चड ऐवज कोंकणी प्रचार संचालन जमो करता आनी करसिता ह्या कामा खातीर. आनी त्या कामा खातीर कांय थोडी दुडवां जमोवन करच्याक थोड्यो करतिल्यो आमी आज उक्तावण करता. लोकां कडेन वचून वर्साचो खर्च करचे खातीर ब्रोशर्स आमी तयार केल्यात. तुमचो हर एकल्यांचो सहकार आमकां ह्या कामांत जाय. आनी आतां उलोडिता रघुनाथ शेट हांचे लागीं ह्यो करतिल्यो उक्तावण करून लोकार्पण करच्याक. कोंकणी प्रचार संचालन कार्यदर्शी अनिल डिक्रूस आनी मुखार येवचे अनिल डिकुन्ना बक्षी. ताळयांचो आवाज. चेर 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 आमकां कोंकणी लोकांक एक भोव व्हड दुस्कायची गजाल. तांतल्या तातूं कोंकणी वावराड्यांक आमकां भोव चड संतोशाची गजाल कितें म्हळ्यार मानसोबानाचो पिर्जेंत बाबराय कॅस्टेलिनो हांकां कर्नाटका सरकारान मुखेल्या अवदेक अध्यक्ष जावन वेंचून काडला. आनी ही जावन आसा खबर खंडीत जावन आमकां संतोशाची. रॉयबाब कास्तेलीन हांचे देणे कलांगनाक मानसोबानाक भरपूर आसा. आज जर तर इतले सोबीत कलांगण हांगासर उबे आसा हातूंत प्रमुख वांटो रॉयबाबाचो आसा. कित्याक आमी येवजण घालून कामाक देंवतना रॉयबाबान आनी ताच्या कुटुंबान आमकां हांगासर पयलो एक कुडको जागो दान जावन दिलो. आनी त्या दैरार आमी हांगासर काम आरंभ केलें. त्या उपरांत विस्तारून आज 1 एकरो सुवात मानसोबाना लागीं हांगासर आसा. आनी ह्या 1 एकरा सुवातेर कलांगण जर उबें आसा. आमी खंडीत जावन रॉयबाबाक आनी ताच्या कुटुंबाक आभारी आसा. रॉयबाबाचे बापोय देवादीन थॉमस कॅस्टेलीन कलांगणाचे पयले पिर्जंत आशिल्ले. तांच्या मरणा नंतर पिर्जंतपणाचो स्थान बाब रॉयक फावो जाता आनी बाब रॉय आज कलांगणाचो पिर्जंत आसा. ते मात्र न्ही. इस्कॉलान कोंकणी आरंभ करता आसतना बाब एरिकोझेर अकाडेमीचो अध्यक्ष आसतना इस्कॉलान कोंकणी आमी आरंभ केल्ली. आनी त्या उपरांत एरीक बाबाच्या काळा उपरांत इस्कॉलान कोंकणी रावोंक नजो म्हणल्यार एकाच उद्देशान कोंकणी प्रचार संचालन आरंभ जालें. आनी त्या दाळा ताचें जूं आपल्या खांद्यार घेतिल्लो आसा बाब रॉय कॅस्टेलीन आनी प्रस्तुत तो कोंकणी प्रचार संचालनाचो अध्यक्षी आसा. 1000 वरवीं चड कामागारांक आपल्या संस्थान घडोवनसो बाब रॉय आपल्या हातांतले कितलेशे पयशे ह्या कोंकणीच्या कामाक खर्चिता. येदे व्हडल्या बिझनेसमॅनाक खंडीत जावन कोंकणी ते येसय असली गरज ना. तरी बाब रॉयचे उदार मोन खंडीत जावन आमी मानूंक जाय. खाली ताच्या त्या कामा मदलो वेळ कान कोंकणी खातीर ताणें करसूनचो वेळ पळयतना खंडीत जावन मस्तबोटी आमकां अजाप जाता. कशें इतलो बिजी मनीस ह्या इन्सर कामां करूंक शकता. बाब रॉय म्हणटा कोण बिजी आसा तो केन्नाय वेळ काडूंक शकता. आनी असलो मनीस आमचो मित्र आमचो वांगडी आज कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष जाला. तांच्या कामाच्या बळान तो आज अध्यक्ष जाला. आनी त्या खातीर मानसोबान सर्व कोंकणी लोकांच्या तर्फेन उक्त्यान बाब रॉयक मान करूंक अशें येता. आनी हांव उलोवडिता बाब रॉय दयकंतांनी येवचें आनी तांची मानाची बसका स्विकार करची. ताळयो जोरदार पवनान. आनी आतां आमचे मुखेल सैरे रघुनाथ शेट रॉय बाबाक मानसोबाना तर्फेन सन्मान करतले. फांगून जलो घाल फळ वस्तू दिवन बाब रॉयक मान करतात. मान जाता बरी आनी ताळयो वळत तसो. रॉय बाब ल्हानसो मान पूण मोगाचो मान मानसोबाना तर्फेन आनी सर्व कोंकणी लोकां तर्फेन.
देव बरें करूं रघुनाथ माम. आनी आतां हांव उलयतां बाबराय हांकां. देव बरें करूं बाब स्टॅनी. मस्त खुशी जाता. 10-15 वर्सां पयलें कच्ची पाड आसली हांगा एक रान आसलें. शक्तीनगर म्हळ्यार उदक नातलो जागो कोणाक नाका आसलो. पूण एरिकाच्या प्रेरणान हांगा आतां कोंकणीचें कुळार हें जालां. कोंकणी गांव जाला. माणसोबान कलांगण हांगा उदेलां जाल्यार लागशिल्ल्या आमच्या शेजारा विश्व कोंकणी केंद्र आसा. शक्तीनगर कोणाक नाका आसलें कोंकणीचें मोगाळसो गांव जाला. कोंकणी कुळार हें जालां. हाच्या की वरती दादोसकाय आनी संतोष म्हाका ना. कित्याक सगळे कोंकणी लोक शक्तीनगर आतां आपलें कुळार म्हणून वळखता. हो मान आज कितें मानसोबान दिला सर तुमच्या तर्फेन ताणें दिला म्हण हांव लेखतां आनी तुमच्या तर्फेन हांव तो घेतां. कित्याक हांगा येवचे कार्यक्रमां पळोवंक येवचे खरी कोंकणी मोगी हांगा येतात आनी खंडीत जावन तुमच्या उजीर दिल्लो हो मान म्हाका व्हरतो मान म्हण म्हाका भोगता. आनी एक कारण आसा. रघुनाथ शेट माम मलगडो संघटक म्हजे ब्रिन्स तोय कवी न्ही साहित्य न्ही कलाकार न्ही नाचपी न्ही पूण एक संघटक. एक संघटक आतावन अनेक संघटकाक मान फावो जावचे निजायकी व्हरतें भाग म्हाका दिसता. देवानंद तुका आज म्हाका मान करच्याक हांगा धाडला. रघुनाथ शेट माम तुमी आयल्यात वो म्हाका मान केला. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. एरिक बाब लुई बाब स्टॅनी बाब सगळे मानसोबणाचे पंगड म्हजो रायट हँड उजवो हात वितोरी बाब म्हणजे सगळ्या कोंकणी वावरांत हो म्हजो रायट हँड म्हूण येत. आनी एक आसा लॉरेन्स बाब. मागीर सगळे कोंकणी प्रचार संचलनाचे संदे मानसोबणाचे संदे तुमकां समेस्तांक म्हज्या वावरांत सांगात दिल्ल्या खातीर हांव केदाळे ऋणी आसा. तुमच्या वावरा निमती तुमच्या संगतपणा निमती हांव कितें करूंक शकलां तें जालां. सरकारान आतां हाका मान्यता दिल्या आनीक ह्या कठीण स्पर्धांत कठीण राजकीय स्पर्धांत मुखांत सुलाबाची गजाल न्ही. पयले अकॅडमीचे अध्यक्ष एक दोन रेकमेंडेशन जाताले पूण हे पटी एक वर्सूच सरकारान काडला. आनी म्हाका दिसता फाटल्या 6 म्हयन्यांनी खाली कोंकणी साहित्य अकॅडमीचे अध्यक्ष कोणाक करचे म्हूण निर्धार घेवंक कश्ट जाल्ल्यान सगळे साहित्य अकॅडमीचे अध्यक्षाचे नेमपण फाटीं पडले. आनी निजायकी आज व्हरतो खुशी जाता. सेवा करूंक म्हाका आनीक अवकाश राजभर मेळ्ळा आनी तो हांव स्विकारसिता आनी म्हज्या तांकी परती सेवा दिवंक हांव प्रयत्न करता म्हणलें हांव तुमच्या मुखार भास दितां. सगळ्यांचे की व्हरती संतोशाची गजाल आज म्हाका जाली. ल्हानशा धाकटुल्या भुरग्यांनी हांगा मांडो नाचलो आनी मांडो गायिल्लो पळयतना हांव ह्या दिसांनी राजकीय जागृती खातीर फिरगस वाड्या वाड्यांक गांव गांव भोंवतेत आसा आनी सांगतेत आसा 2020 वर्सा म्हळ्यार आनी 100 वर्सांनी भारतांत 20 वर्सां 40 वर्सां भितर 60% म्हळ्यार 60% युवजन आसतले. 20 वर्सां 40 वर्सां भितर तर आमच्या देशाचे फुडार ह्या युवजनांच्या हातांत आसा. ह्या तरण्या भुरग्यांच्या हातांत आसा. तर कोंकणीचे फुडार ही तुमच्या हातांत आसा म्हूण सांगूंक म्हाका व्हरतो खुशी भोगता. भुरग्यानो देश मुखार व्हरा. कोंकणी आमची मायभास मुखार व्हरा. कोंकणीची अस्मिताय उरया आनी खंडीत जावन कोंकणी लोकांनी चड आनी चड संख्यांनी आमच्या देशाचे फुडारपण घेजे म्हूण सांगून हांव म्हजी 2 उतरां करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाबराव कॅस्टेलिनो तुमकां खंडीत जावन हांगासर जमलेल्या हर एकल्याच्या तर्फेन मुखल्या आवदेंत कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे झू तुमच्या खांद्यार आसा. बऱ्या तरान तुमी तें चलयतल्यात आनी चलोवंक आमचो समेस्तांचो पाठिंबो आमी तुमकां बसयता गे ताळयो तर. देव बरें करूं. आनी आतां आयच्या कार्याचो मुखेल सैरो भोवमानेस्त रघुनाथ शेट माम तुमच्या मुखार आपलें बोगनांव सारूं. तुमकां पुरो लोकांक
मिगेले साष्टांग नमस्कार. बारा वर्सां फुडें हांगा हांव आयलो म्हळ्यार आमच्यो कॅथलीन विशीं उलोवचे पयस फुडें एक 5 मिनट तुमकां पुरांक गोत तसो लोकूच जाल्यार म्हाका सांगता म्हणून मना दिसलें. आतां एरिकानी सांगलो शक्ती घरा भितर एक शक्ती आसा आनी कॅथलीन सांगलो ताका हाजी शक्ती आसा हांगा आनी कोंकणीचें एक वायब्रेशन आसा म्हणून. आमी ते एक 20 वर्सां फुडें एरीक देवो हांव देवो हो मनशाणें आनी तेणें पुरा मेळ्ळो हे कोंकणी कितें तरी वरो आमी करून आयलो लोक. म्हाका आतांय उडगास येता आमचें कसलें काम आसल्यार कोण कोणाचे घराक नाजाल्यार ऑफिसाक नाजाल्यार आमच्या देवळांक नाजाल्यार तुमचे चर्चांत तशी एक तरी काम करून आयलें. ताका एक मूल स्थान म्हूण नाशिल्लो, ताका एक आदर स्तंभ जावन घेवन ताका एक चळवळ म्हूण आमी सुरू करून ताजे नंतर जाल्लें पुरो काम करता एरिकांनी आमी पुरो एक संघटन जावन काम सुरू केल्लें. ते कामाचें फल आज आमी पळयत वचचे. दोनीची विश्व कोंकणी केंद्र दवो आमचे माणसोबनाचें हांगचो हो जागो दवो ते दोनी जागो एकी कडेन मेळटा जाल्यार कलकी देवाचें एक ताजें एक अनुकंप सुका. भास म्हणलें जात विंगड आसूं पुरो ताजें एक्सेंट विंगड आसूं पुरो जाल्यार मनीस म्हणलें एकलोच. ते एक दृश्टी कितें तरी आमी एकूच जावन भायर सरून गेल्ले तेन्ना खंयची कारणाक एक हांगाय कॅथलीन ताणें बाबांनी ताका जागो दिलो हांगा माणसोबनाक मुखेल जावन घेवन आमगेलो एरिकांनी काम करून आमी पुरो सहकार दिवन हांगा एक जागो दिलो. तेच संदर्भाक आमकां थंय एक जागो मेळ्ळो. ते घेवचे म्हणटना खंयचे देवाचें एक इच्छा आसा देखून हांव सांगूक मस्त संतोश पडटा. आमी करून गेल्ले कामाक सरकारांनी आनी तुमी समजतानी पूर लोकांक मेळ्ळो हाका सहकार दिला. आमचे स्वामीजीन सांगिल्लें आसा कलियुगा भितर संघटन आशिल्ली शक्ती विंगडा ना म्हणून. फुडें गेल्याक एकलो आमचे शास्त्र प्रकार सांगतना एकलो तपस्स करून घेवन ताजी शक्ती तो घेतलो गे जाल्यार हांगा हे कलियुगा भितर संघटने मात शक्ती अशें म्हणून हें एक आमगेलें हांगचें कलांगण दवो विश्व कोंकणी केंद्र दवो ते पळयत आसतना